रोड कंडिशन सध्या खुबशे कडेन पाड जाल्ले आसा. तशें म्हापसाय पिड्ड्यार जाल्ले रस्ते. खंय म्हापसा पिड्यार जाले? काय बरे रस्ते आले? हां, बरे आहा रस्ते. बरे पिड्यार जाले आसतले. पावसान जातात ना रे. हांव येयला म्हूण पिड्यार जाल्या कितें? सगळें हय. जातात. काय काडया मरे. ओके सर, आनीक कसले म्हणजे आता रोड करपा तुमी ते डिफेक्शन लायबिलिटी पेड म्हणटाले सो त्या कॉन्ट्रॅक्टान तो रिपेअर करून जाले. पण तुमी पेच मशीन हाडलाय ते बोटल पेचर म्हणून मशीन हाडलाय पळय, जेट पेचर. सो तेजो कॉस्ट सेपरेट दिवचो पडटा काय तेजो कॉस्ट तेच कॉन्ट्रॅक्टर दितले? दोन गोष्टी. जो जेट पॅचर मशीन आसा जे जाग्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हा भितर जर रस्तो सपोज जर रिपेअर आमी केला जाल्यार रिकवरी आमी कॉन्ट्रॅक्टर करतले, तेजें कांयच ना. पूण डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हांवें रिस्ट्रिक्शन दिल्लें की ते डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तो कॉन्ट्रॅक्टरान करपाक जाय. सो सपोज जर जेट पॅचरान जर केल्लें आसा खंय म्हाका लक्षान येना, पूण तुमी हाडल्या जाल्यार चॅक करता. तो पेमेंट तो त्या मशिनाचो गव्हर्मेंट करतना तो करतलो, कॉन्ट्रॅक्टर करतलो. पयरचो इशू जाला पळय तेजेर हांव मागीर प्रेस करून घेता. कित्याक आपान कितें तरी स्टेटमेंट केला म्हणटा तेजेर हांव सगळें डिटेल घेता, कित्याक म्हज्या पयलीं गोश्टी जाल्ल्यो सो डिटेल तरी हांव घेता. पूण म्हाका लक्षान येता की जे पयर जे 2-3 बातम्यो ते कोण तरी एकटे आमचे आडयतले बडयताले, तांकां आडयतले, काम करपाक आडयतले. सो म्हाका दिसता तेणी ना पडटा पळय सांगलां. पूण हे करून ताकाच कित्याक काम दिलें अशेंय विचारतले, ताका काम कित्याक दिलें तें विचारतले. आनी म्हाजे टिका करताले की एकूच लेयर घातला पळय ते प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना हांव सांगता पळय मे बी ताका कळना. हांवें हे रस्त्याचे पणजे रस्त्याचे बद्दल उलोवंक नाशिल्लो. हांव उलयल्लो वास्को लेयराचो जो उरलेलो लक्ष्मी पेट्रोल पंप, रॉय पेट्रोल पंपा कडेन उरलेलो तो केलो ताचो. ताका एकूच लेयर घातलेलो, हांगाच्या उलोवंक नाशिल्लो. पूण तेणें पयर प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना हांव ते हेजे उलयता म्हणून सांगपाक लागलो, हे क्लियर म्हाका करपाक जाय. दुसरे जे तेणी 2-3 गोश्टी सांगल्या की हांगा म्हणजे थंय तेंचे टेंडर डबल केल्या, ट्रिबल केल्या, तेजेर हांव पळयता आनी तेजेर हांव मागीर प्रेस स्टेटमेंट मागीर दितलो. पूण जो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडाचो तो रस्तो केल्लो आसा तर तेच करता. आस्मासन करूं ना आनी तेजे बापाय ना पंजान करूं, तोच कॉन्ट्रॅक्टर करतलो. कित्याक पेमेंट केल्लो आसा ताका. फाल्यां म्हणटाले ते पेमेंट केला ते रिकवर करता आनी कितले वयतले. सो ही हॅज डन इट. सो तेणें केला, ताका सस्पेंड करपाचें हांव तो भाग आसा तो कंटिन्यू दवरतलो. ही म्हाका शिकोवपाची गरज ना, म्हजे पद्दत काम करपाची म्हाका खबर आसा, हांव ते भशेन करतलो. पण सर काय जाग्याचे जेट पॅकाचे काम असले पण ते सारखे जाऊ ना. फॉर एक्झाम्पल आता इनॉग्रेशन झाले त्या जाग्यार जर त्याचं काम पळयलें न्ही ते अजून रोड सारखे आहे, पण त्याच्या उपरांत जे काम केलं पळय काय जाग्यार ते परते आता तशेंच येतले खणले. खबरान पिडब्ल्यूडी घेतलं पळय, जे पळय हांवें सांगलां पळय ते भशेन जातलें. मे बी कितें आसता पळय आतां पावसान पयलीं कितें जातालें तुमी पळया मरे प्रेस भाव आनी भयणी म्हणटा तुमी, पयलीं ताका एकावंटेबिलिटी नाशिल्ली, आतां एकावंटेबिलिटी आसा. सपोज आतां गेला न्ही तेणें पोतून करपाक जाय. आतां कितें जाता आतां हे पावसान जेन्ना पॅच काडटा पळय तेन्ना मदींच पावस पडटा आनी हो आतां एक एग्जाम्पल ते हांव तालिगांव पळयतालो की पोंदाक पायपलायन फुटली परतून आनी तो वयर परतून सोडलो पॅच. ते उदकाची पायपलायन आशिल्ली आनी उदक लीक जालें म्हूण तो पॅच सुटलो. सो असली गोश्टी आसा पळय तितून आय कॅनॉट ब्लेम दॅट पर्टिक्युलर जेट पॅचर. तितून टॅक्निकल डिफिकल्टी. पूण खंय तरी तूं सांगता पळय ते निलेश गाबड्याक लक्ष आसा. आमी तुका सांगलां न्ही म्हाजे एपाचेर मॉनिटर जाता आनी एपाचेर जी गोश्ट मॉनिटर जाता तेका ऑन सायट आसा. थोडे दीस म्हाका स्ट्रीमलायन करपाक डिपार्टमेंट टायम लागतलो, पूण हांव कितें काम करता पळय म्हाका लक्षान आसा आनी काम करून घेतलो. आनी जेट पॅचरान सपोज तो सुटला तर जेट पॅचरानूच करपाक जाय फ्री ऑफ कॉस्ट. ताका एकूच टायम पेमेंट जाता. कितें तांकां टायम लिमीट अशी आसतली मीन्स आता जर कितें प्रॉब्लेम जाला जर विदीन 1 मंथ. ओके ना आता रोड कसो खणला परतो केल्लो तर विदीन टायम लिमीट कितें तांकां मीन्स त्या रोडार बेगीतल्या बेगीन काम. आतां जेट पॅचर मशिनां आसा पळय आमी ते ट्रायल मशीन हांवें सांगता तेन्ना ट्रायल मशीन सांगलेलें म्हणजे गोंयचे पावसाच्या लेवलाचेर पळोवन आमकां ते चलता वा चलना, कित्याक लास्टाक एकावंटेबिलिटी जाय. ताका लागून हांवें सांगलें ट्रायल मशीन. आतां तितून भितर जर सुटला न्ही ताका पेमेंट आज पासून 1 रुपया करूना. तो आमी जेन्ना पोतून मॉनिटर करतले आनी जर पळय तो सुटला जाल्यार तेन्ना आसा तो करतलो. आतां जेट पॅचर मशीन सगळ्याक भोंवता, मडगांव आसा थंय आसा हांगा आसा थंय आसा सगळे कडेन भोंवता. सो मे बी ताका नजरेक हाडलेलो तो करतलो रोखडो, नाजाल्यार ट्रॅवलिंग टायम खंय लागता. सो ते भशेन जे आसा आमी पळयतले. मे बी तो पॅच गेला आसलो मारलेली मारतरी पॅच गेला ताका पोतून करपाचें काम तेंचें आसतलें. आतां ते कितले दीस लागतले ते हांव आतां सांगना, कित्याक तेजें मॉनिटरींग मेकॅनिझम चालू आसा. हांव करता. सर आनी गिरी सर्वीस रोडाक एक पायपलायन बस्ट जाल्लेली थंयसर रस्तो आसा पळय ताका बेश्टे सिमेंट घालून दवरलेली आसा आनी प्रॉपर रोड करूंक ना. तो केन्ना पर्यंत जातलो? ती पायपलायन एक्चुली शिफ्ट करपाक जाय. ती शिफ्ट करपाक ती पायपलायन आसा ती पायपलायन फुडें फुटतली. आतां तेजेर टोटल होलिस्टीक व्यू करपाक जाय म्हाका.
कित्याक तो रस्तो सीक जावना थंयच्यान पायपलायन फुटली म्हूण तो रस्तो सीक जालो आतां ती पायपलायन खूब गोश्टी आसा ती एक्चुली शिफ्ट करपाक जाय आसली आतां कितें पळयता आतां कितें कितें म्हूण हांव करतलो एकटो म्हणजे सगळ्यो गोश्टी फाटले काडपाक गेल्यार हांव फुडें हेंच करपाक पावतलो लोक म्हणटले हांव कांयच करना ती पायपलायन एक्चुली शिफ्ट करपाक जाय हांव डायरेक्ट सांगता कित्याक ती कास्ट आयर्न पायपलायन परतून फुटतली फुडें खंय तरी सो इट इज ओल्ड पायपलायन लेट मेनी इयर्स बॅक ती खंय तरी शिफ्ट करली मेन पायपलायन हांव तेजें आतां सद्याक रस्त्याचें कमेंट करना कॉन्क्रीट घातला तेजें चलोवपाचें ती मेन आसा पळय ती पायपलायन कित्याक शिफ्ट करूना आतां शिफ्ट करपाक जाय कोण बॅक करतलो कितें सगळें लक्ष घालून मागीर तुका सांगता बट पायपलायन बेगिना शिफ्ट जावची ना तोपर्यंत टेम्पररी रस्तो करून दिवचो ना ती फुटतलो परतून फाटल्यान हांव तुका आतां सांगता तेजे फाल्यां गाडयो गेल्यो न्ही हांव टेम्पररी रस्तो करपाक लायता ते फाल्यां फुडल्यान तूं म्हणटा काबलान परतून फोडली म्हणटा पायपलायन ती सो हांव लक्ष घालता म्हणून सांगला न्ही ते कितें आसा ती कास्ट आयर्न पायपलायन ते कास्ट आयर्न पायपलायन ते फुटता सर तुम्ही फाटल्या फावटी तुम्ही त्यांना मंत्री नाशिल्ले पूण PWDन TA आनी JE पोस्ट काडलेले ते स्क्रॅप केले सो आतां ते भुरग्यांनी जे एप्लाय केल्ले ते सगळे टायम वेस्ट केल्लो तेंच्यांनी तो सो आतां कितें स्ट्रॅटेजीर तुमी एक्शन इनिशिएट घेतले आमी बसपूर सोडलेलो हय पळय अशेंच खूब कडेन स्क्रॅप जाता पोस्ट थोडे कडेन एप्लाय करता कॉलाय वचना थोडे हेजे पयलीं जाल्लें आसा ते PWD कितें म्हणटा तुमी तो फूल प्रोसेस जाल्लो न्ही सो लास्ट मोमेंटाक मागीर सर्वीस ताका कॉल अपॉइंटमेंट लेटर दिवना ना अपॉइंटमेंट फूल दिवंक प्रोसेस म्हणटा कितें अपॉइंटमेंट लेटर तेका फूल प्रोसेस म्हणटा ना ऑलमोस्ट 50% जाल्लो कितें तो न्ही प्रोसेस जो जाल्लो आशिल्लो अपॉइंटमेंट लेटर दिवना इट इज ऑन गोईंग प्रोसेस इट इज द रायट ऑफ द गव्हर्नमेंट टू स्क्रॅप ऑर नॉट टू टेक ओवर हाऊ कॅन यू क्वेश्चन द गव्हर्नमेंट आतां भुरग्यांक त्रास जाले हांव ना म्हणना पूण ताका हांव जबाबदारी ना पूण अशे खुबशे पोस्ट अशे अशे लास्ट टायम फायर ब्रिगेडीन जेन्ना फायर फायटर आशिल्ले तेन्ना तेय स्क्रॅप जाल्ले खुबशे अशे जाल्ले इट इज अप टू द गव्हर्नमेंट टू डिसायड आनी हे गोश्टीक जेन्ना हायकोर्टान जेन्ना कोण गेला आनी थंय गव्हर्नमेंटान स्टेटमेंट दिला की वी विल रीडू इट हाऊ कॅन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन ऑफ तांकां त्रास जाले हांवें त्रास केले काय ते हांवें त्रास करून म्हणजे कशें जालें ते जालें फुडें आतां इतले स्मार्ट भुरगे म्हणटा सगळे इतले मार्क्स पडले म्हणटा तांकां फुडें जेन्ना एडवर्टायज जाता ताका परतून एप्लाय करून आनी बरें जालें फुडें ताका बरे मार्क्स पडटले म्हाका कितें प्रॉब्लेम आसा आमी काय असले कशें करना सो ह्यो गोश्टी आसा ताका जर बरे मार्क्स पडलेले आनी ते जर सिलेक्ट जाले सो कित्याक भितर ते पूण एक्शन इनिशिएट करतले तुमी जे अशें जावन सुद्दां ती फायल आसा पळय टॅक्निकलशी तुका समजना पळय एक गोश्ट आसा एक तुका ती एडवर्टायजमेंट हांव आतां सगळे दिवं दिना पूण एक तूं सांगता म्हण एकूच व्हडलो हें आसा तो तितून भितर टॅक्निकल गोश्टी खूब आशिल्ल्यो जे एडवर्टायजमेंट काडलो पळय एग्जाम्पल पळय इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल ताका पोस्ट काडले ताका JE म्हण काडले वा TA म्हण काडले पळय ते फाल्यां जर सगळे मेकॅनिकल भरलेले हाय मार्क्स केलो इलेक्ट्रिकल कोण आसपाचो सो सेपरेट करपाक जाय आशिल्लें सो टॅक्निकलिटी गोश्टी खूब आसा तितून बिफोर एडवर्टायजमेंट काडपाक जाय आशिल्ल्यो म्हणजे इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल जे PWDन JE आसा आनी TA आसा तो पोस्ट काडटा तेन्ना एकूच काडलेलो आनी तितून भितर जर सगळ्यांनी हाय मार्क्स फक्त मेकॅनिकलांनी घेतलेले आनी इलेक्ट्रिकल कोणाक घेवना एग्जाम्पल हो इलेक्ट्रिकल घेतले हाय मार्क्स आनी मेकॅनिकल घेवना मागीर आमकां प्रॉब्लेम जावपाचें मरे सो टॅक्निकलिटी तेजी खूब आसा ते पोस्टाक बाकीचे गोश्टी आतां हांव करना पूण जे पोस्ट आसा दे शूड हॅव बीन सेपरेटेड टॅक्निकल इलेक्ट्रिकल सेपरेट करून जालें मेकॅनिकल सेपरेट करून जालें खुबशी गोश्टी आसा सो एकूच तुका हांवें सांगता कित्याक म्हाका हांवें पयलीं आनी खूब आसा ते मागीर सांगता पूण ह्यो टॅक्निकल गोश्टी खातीर इज मेजर प्रॉब्लम हो आमकां फुडें त्रास जावपा ना डिपार्टमेंट आतां तूं पळय मरे आज PWD हांवें घेता म्हाजे कडेन CE एकूय ना एक PC आहा आमचो CE चीफ इंजिनियर एकूय ना ते SE आहा ते होल्डिंग चार्ज ऑफ चीफ इंजिनियर काल एकटो रिटायर जालो SE सकयले एडॉक बेसीस केल्ले आसा एडॉक बेसीस केल्ले आसा रेग्युलर SE ना आतां फुडें तांकां प्रमोशन ना म्हणजे हें सगळें खतखतें आसा पळय डिपार्टमेंटान खूब आसा तें म्हाका टायम दिवचो हांव करतलो आनी जुये तुवें प्रश्न भुरग्याचो म्हटला पळय म्हाका तें कितें भिल्या ताका बरे मार्क्स पडल्या तर ते फुडें मार्क्स बरे पडटले तूं कित्याक टेन्शन घेता तेंच्या खातीर ओके सर आनीक तुमी CM वांगडा मिटींग घेतली कितें रिजन हांव CM बेसून जाप करतलो आतां PWDचे भितर आमी CMचे रेनोवेशन चालू आहा सो तेंय लक्ष दिवपाक गेल्लो सो ते रेनोवेशन चालू आहा ताका एक लक्ष घालपाक जाय न्ही मिनिस्टर CM फाल्यां अशें कशें जालें बाकीचे कडेन लक्ष घालता रे घालना सगळ्या कडेन पावता तशें घालता आतां जुवारी ब्रिजीचेर मातसो रावलो ते जुवारी ब्रीज पळय एक्सिडेंट जावन पडलो ते पूल उबे चालू आहा आनी चालू आसा म्हणजे सगळ्याक कितें आसा सगळे गोश्टी 100% जातल्यो अशें हांव म्हणना पूण हांव प्रयत्न करता काम करपाक खातीर अशें ते जेट पेचराक तुमी सांगलें हांवें हाडलें टॅक्नोलॉजी वी सक्सीड वील कीप दीस टॅक्नोलॉजी इट इज मॉनिटर्ड बाय एन ॲप आनी 18 म्हयने म्हणल्यार 18 म्हयने उरपाक जाय तो रस्तो अनलेस आमी कोण फोडना म्हणजे आमचे डिपार्टमेंट फोडना आनी कोण फोडना आमचे कोण पायप लिकेज जावन तो पॅच वचना पूण टॅक्निकल रिजन तेजो पॅच जर विदावट एनी टॅक्निकल रिजन वचना जाल्यार ही आसा सर लास्ट एक तुमी अशीच एक टॅक्नोलॉजी लास्ट टायम हाडलेली रोड क्लिनिंगा खातीर जो डस्ट पडटा म्हणून ते रोड क्लीन करपाक
ती टेक्नॉलॉजी तुम्ही हाडलेली GTDC हाडलेली हय तुम्ही चॅनलमॅन आसतना ती हाडलेली ती खंय गेली जेन्ना हाडलेली हय. ती चालू केली ते खंय गेली तर म्हाका कितें करता पण आता रोड क्लीन करपाक जाय पूण मेळना तेन्ना जी आशिल्ली पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आशिल्ली आमी स्टेटीन ते पयशे म्हणूं ना हे लक्षात घाल हांवें हांगा जेट पॅचर आसा पळय तो हांवें सरकाराचो पयसो करूं ना फाटीं कोण अशें विचारताले सरकारान हाडलेले ते म्हाका कितें करूंक पडला आतां आमी हाडलेले पळय सेंट्रलान स्किमी भितर आशिल्ले पूण हांवें ते हाडलेले म्हणजे स्टेटीचे पयशे म्हणून नाशिल्ले तर ते वापरना हांवें तांकां लेटरूय केलें की म्हजे म्युनिसिपलिटी कुचऱ्या दिया म्हणून आमी मेंटेन करता म्हणून पूण अजूनय तेजेर कांय लक्ष घालूं ना सो फाल्यां जर तो मशीन बरें आहा इट इज व्हेरी गुड आमी कुचड्यार म्युनिसिपलिटीन लेटर केल्लें आसा तांकां GTDC की आमकां हँड ओवर कर आनी वी वील मेंटेन एंड वील रन द मशीन इन आवर एरिया म्हणून सो दे आर नॉट रिप्लायड बॅक GTDC सो आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट बट एज लॉंग एज द टेक्नॉलॉजी इज कन्सर्न इफ यू मेंटेन इट इज अ मशीन बिलॉंगिंग टू द GTDC if they cannot maintain and take care of the purpose what it is brought, I think we have asked, let them hand it over to us, we will take care and I will show you the operation of the machine. Thank you.